ग्लोबल कोंकणी फोरमान हो ओलीत जालोलो विशीं गोंयकारांचेर ओलीत जालोलो विशीं रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत जागो दिनासतना रोमी लिपी बरोवपी आनी रोमी लिपीचे बरे मागपी आसा तांकां कोडे कळोवपी ह्या राजभास कायद्याचो निश्चित करूंक आयज परत 30 आनी 8 वर्सांनी आमी हांगासर जमल्या. हो विशय आयजूच घेतला अशें न्हय, फाटले 30 आनी 8 वर्सां खंयचे ना खंयचे रितीन तो मुखार येतलो. आनी ग्लोबल कोंकणी फोरमान कोंकणीचे रोमी लिपी खातीर वावरतना पयले सुवातेर आनी वयले सुवातेर हो विशय घेवचो अशें मागून घेवन आयज ही ल्हानशी कार्यावळ घडोवन हाडल्या. तुमकां खबर आसा की आमचे जे लिडर आसा आमचो जनरल सेक्रेटरी आमचो प्रेसिडेंट हेंच्यांनी सांगलेले आसा आनी परतून म्हाका ते रिपीट करपाचें ना. पूण तरी आसतना हांव सांगूंक सोदतां की जो आमी आतां फुडें सरलेले आसा तुमच्या आदाराचेर, आमच्या गोंयच्या परजेच्या आदाराचेर आमी फुडें सरलेले आसा. तुमचो मोग आमकां तुमचो जावो, तुमचो तेंको आमकां तुमचो जावो, तुमची जबाबदारी ती आसा ती तुमी आमच्या बरोबर सांबाळून घेतले आनी आमकां तेंको दिवन हो जे आमी आमी फुडें सरलेले आसा ते फुडें सरपाक तुमी आमकां आदार दितले म्हणून. जाल्यार सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां खबर आसा की हे कोंकणीक लागून आमच्या गोंयकार भाव भयणांनो, नीज गोंयकार भाव भयणांनो खुबशे त्रास भोगलेले आसा, खुबशे कश्ट केलेले आसा, खुबशे रात आनी दीस पळयनासतना वावुरलेले आसा. पूण कितें जालें? आमची कोंकणी जाली पूण बरी जाली, देंवना गेली. पूण आमकां जाय आसली कितें? रोमी लिपी जालेली, पूण तो आमकां मेळोंक ना. आमचेर अन्याय जाल्लो आसा, तेका लागून आमी आतां फुडें सरलेले आसा. आमी तर चिंतलेले की थोडेच जाण हांगा आज हाजीर जातले म्हूण इतले संख्येन गोंयच्या चारय कोणशांनी म्हणलेल्या बरोबर इतले लोक हांगा हाजीर जाल्यात. हातूंत कळून येता की आमकां वन्स एंड फॉर ऑल हो रोमी कोंकणीची जी मनीत जाल्ली आसा ती हाच्या फुडें आमी पळोवंक तयार नात. हाचें सोल्युशन थोड्याच दिसांनी आमी 30 आनी 8 वर्सां रावले पूण कोणेनूच हाचेर नदर घालूंक ना. आमचे जे खूद रोमी कोंकणीचेच कोंकणी एज्युकेशनांत भाग घेतलेले आसले तांणीच हो प्रश्न सुटावो करूंक कांयच आयज मेरेन करूंक ना. तर आमचो जो फोरम जो आतां निकतोच घडून हाडला ग्लोबल कोंकणी फोरम, आमी जे तरेन रोमी कोंकणीक जी जास्तीस मेळपाक जाय ती आमी मेळोवन घेतलेच. जितले लोक आयज हांगासर आयल्यात तांणी ही आमची खबर, हे अवेरनस कित्याक लागून करतात ते तुमच्या वाड्यांनी, तुमच्या गांवांनी, तुमच्या फिरगोजांनी सगळे कडेन लोकां पर्यंत पावूंक हाचो रिजन कितें आनी फायदो कितें. आमी मायनॉरिटी आमची आर्टिकल 29(1) सांगता की आमकां हक्क आसा आमची लँग्वेज, आमची लिपी आसा ती आमकां मेळोंकूच जाय म्हणून. तर आमी एज पर आर्टिकल 29 सरकारा लागीं डिमांड करतात आमकां ही लिपी जी आसा ताका देवनागरी बरोबर मान्यताय दी म्हणून. आमच्या देशांत जितले प्रांत आसात, स्टेट्स आसात, ताका कॉन्स्टिट्यूशन आसा. एक कॉन्स्टिट्यूशनान तांची लिपी तांची लिपी न्ही भास खंयची पळय ती बरयल्या, गुजराती, मराठी, तमीळ, वॉट एवर इट इज. जाल्यार हांवें ताका विचारलें आमचे कॉन्स्टिट्यूशनान कितें बरयलां सर. तें ताका हांवें विचारतो तो म्हणूंक लागलो कोंकणी, नॉट ओन्ली कोंकणी, इन ब्रॅकेट्स लिपी. I want to know which other state in India has the script written along with the language. Kanna Parikaran, Siddhanath Bhuyan Sale, computer. He saw on the computer, not a single state in India has the script written with the language.
We have got English as a official language in states in the north. Is English written in Devanagari? Or is it written in their language? Northern states have got English as their state language. What is the difficulty in having Konkani in Romi Lipi? आमचे तियात्र जो आमच्या इगोजांनी जी सर्वीस जाता ती सगळी रोमी लिपीन जाता आनी रोमी लिपीक देवनागरी बरोबर तितलोच अधिकार मेळोंक जाय आसलो तो मेळोंक ना. हें झूज केन्ना सोंपतलें? हें झूज सोंपतलें जेन्ना रोमी लिपीक देवनागरी बरोबर तितलोच अधिकार आमकां मेळटलो. नाका मागीर आमच्या फुडले पिळगेक देवनागरी लिपीच्या सोंपक्यान रावून तिचे गुलाम जावन आमचे गोंयकार आमचे भुरगे मागीर खंय वेतले. आमी पेपराचेर आयकता की फुडें सरकारी नोकऱ्यांक देवनागरी लिपी वापरतले म्हूण. तेन्ना आमचे गोंयकार जे रोमी लिपी पासत झुजलेले तांचे कितें? ह्या सरकारान हाचेर विचार करचो. ही जी अनीत जाल्या रोमी लिपी आमकां दिनासतना ती जायत्यो अडचणीक आमी फुडो केला. जो आमी ह्या जनरेशनान फुडो केला तोच अडचण आमच्या फुडल्या पिळगेक जायना जावचे खातीर ही चडवड आमी दवरता. आयज ना तर केन्नाच न्हू अशें जातलें. त्या पासत आमी सगळीं एकवटान पावल मारतलीं आनी ही चडवड आमी बंद करची ना मेळसर. आनी म्हाका विश्वास आसा त्या जे MLAचे बरोबर आमी गेला तेणी सगळ्यांनी आपलो बरो सहकार दिला आनी तेंको दिला आनी सांगला आमी तुमच्या फाटोफाट आसात म्हणून. आनी हांव जाणा आमचो हो सरकार पळय आहा तो आमकां दितलोच म्हणून, कित्याक ती आमकां कायद्यान मेळोवपाची आसा. त्या कायद्या प्रमाणे आमकां मेळटली आनी तो दितलो हीच आस दवरून. आनी जे परी आयज एकवट जाला तेच भाशेन हे फुडें तुमी एकवटान येतली हें पावल मारपाक आनी जैत मेळोवपाक म्हणून सगळ्यांक आदींच फुडें तुमकां मिडियाक तशेंच सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.